उदक आमकां हर एकल्याक गरजेचें. तेंय गिमाळ्या दिसांनी यादगीच्या दिसांनी आमकां कळीत आसा. तान लागली जाल्यार उदक पिय जायच, नातर जाल्यार ताळो सुकता. ताळो सुकल्यार मात पावना, मागीर कितें गे आटे बिटे आमचे थंय जाता. अरण्यांत त्या लोकांक उदक पिवंक मेळ्ळें ना. 40 वर्सां ते अरण्यांत भोंवल्ले आनी त्या वर्सांनी तांकां कितें गरज आसा तें सबारपोटी मेळोवंक नासलें. आनी त्या खातीर देवाच्या विरोध ते पुरपुरतात. आमकां कित्याक तुवें हांगा हाडलाय? मोयजेक म्हणटात आमकां तुवें कित्याक हांगा हाडलाय? आमी हांगासर वळवळोन मोर जाय म्हण तुवें हाडलाय गे. आमकां थंय आमच्या इजिप्तांत जाय पुरतें मांस खावंक मेळटालें, जाय पुरतें खावंक मेळटालें, जाय पुरतें उदक पिवंक मेळटालें, सक्कड आमकां मेळटालें, जायतें मेळटालें. पूण हांगासर उपाशी मरोवंक आनी तानेन मरोवंक तुवें आमकां हाडलां गाय म्हणून मोयजेच्या विरोध पुरपुरोवंक लागले. आनी मोयजे देवा कडेन उलोवंक गेलो आनी मोयजेक देवान सांगलें, तूं जी बेतकाटी काणगे ते नील न्हंयक मारली ती बेतकाटी काणगे आनी वचो होरेब दोंगराक आनी थंयसर त्या खडपाचेर हांव तुका भेटतलो. आनी खडपाचेर देवान ताका भेटोवन सांगलें, खडपाक तुज्या बेतकाटेन मार. आनी बेतकाटी मारली आनी थंय तावन उदकाची झर उमाळ्ळी आनी ते लोक पिवंक लागले. ही पयल्या वाचपाची काणी म्हण आमी सांगीत, पयल्या वाचपाचें सारांश. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आनी एक तराचें उदक आयकता. आनी तें उदक पियल्लो केदींच ताणें उंचोना, ताका उदकाची केदींच गरज पडची ना. तें कसलें उदक जावंक पुरो? हें एक सवाल आमच्या मोतींत येता. आनी जेजून दिवचें तें उदक जावन आसा पवित्र आत्मा. आनी त्या पवित्र आत्म्याक कोण घेता तो ताणें उंचोना. ताचे थंय एक उमाळती जर जिवीत आसतली. तें जेजूनच सांगलें उतर. समारियाकार स्त्री दोनपरांच्या वेळार बांय कडेन उदक हाडूंक येता. कित्याक जावं पुरो? दोनपरांच्या वेळार थंय कोणी नात. तें तिका कळीत आसलें, दोनपरांच्या वेळार कोणी उदक व्हरोवंक येना. त्या खातीर म्हजें तोंड हांव दुसऱ्यांक दाखयना. ती कसली स्त्री म्हणलें, जेजूच्या त्याच सवालांनी आनी तिच्या जापीन आमकां थंय कळ्ळें. तुज्या घोवाक आपण हाड म्हणल्याक ती म्हणाली म्हाका घोव ना. आनी जेजू सांगा लागलो, येदोळ तुका 5 आसले पूण आतां आसतो तुजो घोव न्हय. जेजू क्लियर सांगता तिका, तूं व्यभिचारांत जियेताय या तूं पातकी जिणीत जियेताय म्हणून सीदा जेजून ताका सांगलें, तुका 5 घोव आसले पूण आतां आसा तो तुजो न्हय आनी तुका घोव ना म्हणजे तुवें सोमान्स. आनी ते दाळा तिका मोतीक इल्लोसो उजो वाडयलो. पयलें तिणें सांगलें, तूं जुदेव हांव सामारियाकार. तूं जुदेव म्हणल्यार आमच्या सामारियाकारां कडचें उदक तूं पियेताय गे म्हणलें सवाल. आनी पयलें तिका जेजू म्हूण कळुल्लो एक सुदैव मात्र. पूण आतां थंयसर तिची जिणी थोडी थोडीच तिका उक्ती कर्ण दितना ती म्हणाली, तूं एक प्रवादी गी कितें? कित्याक म्हळ्यार प्रवाद्याक जाल्यार कळटा आमची जिणी कसली म्हणून. आनी तिणें केल्लें सगळें जेजून तिका विवरून सांगलें. आनी त्या खातीर तूं प्रवादी गी म्हूण विचार लागले. पयलें तूं जुदेव गी म्हूण विचारलें, तूं जुदेव म्हणाली ती. दुसरें मेट जावन आसा प्रवादी. जेजू जुदेव आसलो, प्रवादी जालो त्या सामारियाकार स्त्रियेक. आनी थंय तांचें संभाशण मुखार वेता. आनी संभाशण मुखार वेता आसतना आनी जेजून तिका सांगलें, आयकोन तुका उदक हांव दितां. तें उदक कोणाच्यानच दिवंक जायना. तें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका परत्यान उदकाक येवची गरज ना. आनी ती म्हणाली, म्हाका तें उदक दी सायब, हांव हांगा बांय कडेन येनातलें बरी जाता. तें दाळा म्हाका घरांत जाय तितलें उदक आसतलें, तें उदक म्हाका दी सायब म्हणाली ती. आनी तें दाळा तिका ती खंयचेंय दुसऱ्यांच उदक दुसऱ्या रितीन चिंता, पूण जेजू तिका दुसऱ्या रितीन जाप दिता.
ती चिंता हे स्वाभाविक उदाक बांयचें उदाक म्हाका दी ती जर म्हज्या घरांत आसूं दी ते दाळ म्हाका हांगा उदकाक येवचें पडचें ना म्हण जेजू तिका सांगता तुका एक जिवी जर आतां उदाक हांव दिता आनी ते दाळा म्हणटा तूं कितें मेस्सिया गी म्हण स्लो ते जेजून सवकास त्या स्त्रियेक आपूण कितें म्हणलें उक्तें केलें पयलें जुदेव दुसरें प्रवादी तिसरें मेस्सिया म्हणलें आतां तिच्या मोतींत गेलें आमी ताका त्या पर्वताचेर आराधन करता तुमी जेरुजलेमांत आराधन करतात आनी जेजू म्हणटा तुमी त्या पर्वतार आराधन करची गरज आसची ना आमी जेरुजलेमांत आराधन करची गरज आसतना सतान आनी नितीन आमी ताका आराधन करतले आनी तें जावन आसा निज आराधन आनी त्या पर्वताकी वचचें पडचें ना जेरुजलेमाकी वचचें पडचें ना स्पिरितान आनी आत्म्यान तुमी खऱ्या देवाक आराधन करतले आतां म्हणून आनी थंय न्हू तांचें संभाशण मुखार वेता आनी तिका आतां आनिकी तिच्या काळजांत उजो पेटोवंक सुरू जाता आनी ती म्हणटा तूं मेस्सिया गी म्हणून आनी जुदेव आसुल्लो प्रवादी आसुल्लो मेस्सिया जालो आतां मेस्सिया आनी उपरांत ती धांवता ताच्या लोकांक सांगूंक कितें म्हण सांगूंक हांवें कितें केलां तें सगळें म्हाका म्हज्या त्या एका मनशान सांगलें तो ख्रिस्त जावन आसत गायी तें तिचें सवाल जुदेव आसुल्लो प्रवादी आसुल्लो मेस्सिया आसुल्लो ख्रिस्त जालो तोच ख्रिस्त जावन आसत गायी म्हणून तिचें सवाल आनी वचून त्या लोकांक सगळ्यांक तिणें ओट्टू केलें तेदो म्हणसर त्या लोकांक ती भियेताली आनी त्या खातीर भिवून लजेवन ती बांय कडेन आयिल्ली एक सुरी ती आयिल्ली पूण आतां तिका बे म्हळ्यार कितें म्हण गोत्तू ना लज म्हळ्यार कितें म्हण गोत्तू ना ती वचून सक्कड लोकांक सांग लागली हांवें कितें केलां तें सक्कड म्हाका सांगलें एकल्या मनशाक हांवें पळयलें तो क्रिस्त जावन आसत गायी म्हणून ती तांकां सांग लागली आनी इतलें आयकोण त्या लोकांकी भोवशा आतुराय चडली आनी तेय सबार जावन सांगाता मेळोवन त्या बांय लागीं आयले थंयसर जेजू आसुल्लो आनी ताचे आपोस्तली आशिल्ले आपोस्तलांनी ते दोमोसर जेजू कडेन विचारूंक ना तुका भूक लागल्या गी आनी ना म्हाका भूक गरज ना म्हाका गरज आसचें मेळ्ळां म्हाका गरज आसचें खाण मेळ्ळां आनी तें ताचें खाण जावन आसलें आत्म्याचें खाण आनी तें जावन आसलें एक आत्म तिका जेजूक आज मेळिल्लो तो सांडून गेल्लो आत्म जावन आसलो समारिया गार्नीचो तो आत्म तिका मेळ्ळो आनी ताची भूक आनी ताण थंयसर थांबल्या कित्याक एका पातकी स्त्रियेक पाटी देवासरचें हाडचें काम ताणें केल्लें आनी ताची भूक तीच थांबली थंयसर आमी पळयलें आनी उपरांत तो लोक येता जेजू कडेन उलयता जेजूचें आयकता जेजून इतलें सक्कड सांगलें तो आयकता आनी तांकां आयकोवन मागिरी आतुराय चडटा मागिरी खुशी चडटा आनी ते म्हणटा आमचे सांगाताच तूं राव आनी जेजू तांचे सांगाता आनीक 2 दीस रावलो म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तकाचो बरोवपी जेजू खंयसरी तशें रावल्लो ना तांणी सांगल्यार रावल्लो ना तो तांचे जावन चुकोवणूच गेल्लो चडताव जावन पूण हांगासर समारिया गार्नीन तो एक बरी खबर परगट केल्ली आनी समारिया गार्नीक आयकोण ते लोक थंयसर आयिल्लो आनी थंयसर येवन तांणी जेजूक ते पात येले जेजूचेर पात येवन तांणी जेजूकच उपकार मागलो आमचे सांगाता तूं राव आनी जेजू तांचे सांगाता आनी 2 दीस रावलो तांचे कडेन उलयलो भोवशा तांचे ओट्टू बसून जेवलो समारिया गार्नीक आनी जुदेवांक पंक्ती संपर्क नातलो एकामेका पंक्तीर बसून ते जेविनातले पूण जेजू तांचे सांगता जेवलो जाय पातकी मनशां सांगता तो जेवता म्हण तांकां आनीकय बारीक खुशी जाली आनी थंय ते सांग लागले जेजू आयकल्या उपरांत समारिया गार्नी स्त्रिये लागीं सांग लागले आतां आमी तुवें सांगता म्हण सोतमंता न्हय बगार आमी खुद्द आयकलां खुद्द देखलां देखून आमी सतमंता तो
तो जावन आसा क्रिस्त. पळया, स्लो रेवलेशन म्हणटा आमी. उगडापण सवकास जाता. त्या सामारियागारन स्त्रिये सांगता ते उगडापण सवकास जावन आसा. जुदेव आसलो प्रवादी जाता, प्रवादी आसलो मेस्सिया जाता, मेस्सिया आसलो क्रिस्त जाता. आणि त्या क्रिस्ताची वळख करून दिवंक ती गांवाक धांवता आणि लोकांक आपोवन कडेन परत ती फाटीं येता आणि तो लोकूच सतमानूंक लागता हो जावन आसा क्रिस्त म्हणून. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, ही जावन आसा सामारियागारन स्त्रियेची काणी. आणि तशेंच पयल्या वाचपांत त्या लोका उदका खातीर ताणयल्ल्या त्या लोकाची काणी. आणि तो लोक जाल्यार पुरपुरचे रावोंक ना, तांणी देवाचेर पातयेवचें ताणें उणेंत केलें. तांकां जाय तितलें उदक मेळ्ळें, तांकां तांच्या गोरवांक जाय पुरतें उदक मेळ्ळें जाल्यार ते पातयेवंक नात. पूण हांगासर ती स्त्री उदक जेजूक दिवंक म्हूण बाय सरली, पूण उदक जेजूक दिवना. जेजूची तान कशी बागली आमकां कळीत ना. तो एक आत्म मेळटाच जेजूची तान बागली, कित्याक आत्म्यांक तो तान येता. म्हजो आनी तुजो आत्मो ताका जाय, त्या आत्म्या खातीर तो तान येता. हांव केदाळा ताचे मुखार उक्तो जाता, ते दाळा म्हाका तो आपणाचो कर्ण खाण घेता. त्या सामारियागारन स्त्रियेक ताणें उक्ती केली आणि थंयसर तिका कळ्ळें हो मनीस सादो मनीस न्हय, हो एक प्रवादी मेस्सिया क्रिस्त. त्या खातीर हांवें केल्लें सक्कड ताणें सांगलां आनी त्या खातीर तो जावन आसा क्रिस्त. आमच्या जिणेंत आमी आमकांच उक्ते कर्ण जेजूक दाखोवं जाल्यार ह्या जेजू आमकां मेळ्ळें तें घडीत तें कन्फ्रंटेशन म्हणटा आमी. जेजूक आमचे सांगाता मेळचें तें संदर्भ. आनी त्या वेळार आमी उक्ते जाता जेजूक. ते दाळा आमचें पातकीपण जर तर आमच्या दोळ्या मुखार येता जाल्यार तें व्हडलें नशीब आमचें. पेद्रू मुखार जेजू आयिल्लो मासली धरण जाल्या उपरांत आनी जेजू म्हूण कळिल्लेंच ताच्या पांयां तोडून म्हणटा, म्हजे सरसितावन पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. पेद्रूक कळ्ळें तो एक पातकी म्हणून जेजूचे तेंच पवित्राय पळोवन. आज त्या जेजूक आमी भेटला. सामारियागारने मरिफात आमी ताका भेटला. तर आमचे थंय आसची ती चूक समजोनी, त्यो चुकी ती पातकां आमी जर तर वळखली जाल्यार तो जुदेव आसलो प्रोफेत जातलो, प्रोफेत आसलो मेस्सिया जातलो, मेस्सिया आसलो क्रिस्त जावन आमकां मेळटलो. तो जावन आसा क्रिस्त आमचो सडवंदार. त्या खातीर त्या जेजू मुखार तूं उक्तो जावंक तयार आसाय गी म्हणलें सवाल.